My name is Nitin Patkar and I am the State General Secretary of Indian Youth Congress. So आज हांव आमच्या थोड्या ऑफिस बेरजांक घेवन धारबांदोड्या RTO ऑफिसान गेलो आनी हो मेमोरेंडम ताका आमी दिला टू द असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट. खूप दीस जाले, खूप दीस म्हटल्यार बरेच जेन्नाच्यान हे ऑफिस हांगा पडला तेन्नाच्यान हांगा इंटरनेटाचो प्रॉब्लेम म्हणटा तो सारकोच चालू आसा. इंटरनेट म्हणटा तो आमी सोल्युशन म्हणटा ह्या जमान्यान, पूण सोल्युशन न्हू तरी तो धारबांदोड्या ऑफिसान एक कस जावन पडला लोकांचेर, ह्या एरियेच्या लोकांचेर. गाडी रजिस्टर करपाक वच नाल्यार बारीकशें कितें काम करपाक वच 8-8 दीस रावचें पडटा, कित्याक थंय आमकां कावंटरान सांगता इंटरनेट ना म्हणून. सो आज हांव ह्यो एक रिक्वेस्ट घेवन असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन गेलो आनी हांवें हितून ह्या लेटरान स्पश्ट म्हणला की बेगीनच्या बेगीन ह्यो प्रॉब्लम जो ह्या लोकांक आसा तो सोडोवपाचो आनी खूपशा लोकांक जशें की ह्या विलेजीच्या ज्या लोकांक तरी खूपच त्रास जाता, टायमूय वेस्ट जाता. हितून हांवें हेंय म्हटलां की हांवें जो हे तांकां मेमोरेंडम दिला विथ सोल्युशन्स मातशें कितें तरी एक सजेस्ट करून दिला 2-3, जशें की सपोज जर इंटरनेट ना जाल्यार तेंच्यांनी मॅन्युअल वचपाचें त्या टायमार आनी मागीर जाय जाल्यार ते अपलोड करपाचें, अशें कितें तरी एक प्रोसिजर करपाचो. तितून लोकांक त्रास जायना. लोकांक भरपूर भोगचें पडटा. खुबसो लोक हांगा आवाज कोरोना लोकांनी, पूण आतां लोकांक खूब त्रास जाला. खुबशे लोक म्हाजे कडेन येयले कंप्लेनी घेवन या म्हणून थंय. आनी हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदतां धारबांदोड्या RTO ऑफिसान की सपोज हो प्रॉब्लम तुमी लोकांचो बेगीनच्या बेगीन सोडोवना जाल्यार आमी सगळ्यांक आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें, कित्याक तुमकां जर आयकोंक येना जाल्यार आवाज मोठो करून उलयचो पडटलो.